Welcome back. BJP is strong enough to go alone in ZP poll if coalition dharma is not followed. While replying to media's question, BJP MLA Subhash Faldesai said, though the party has received proposal of coalition from the MGP, no formal talks have taken place so far. Subhash says coalition should not continue just as a formality. आमच्या पक्षान आम्ही अलायन्स करतले म्हणनात करिना म्हणनात पण अशे तरेन जर उडवा उडवीचे आणि फक्त लोकांक फडोवपाक जनतेक फडोवपाक आणि प्रसार माध्यमांतल्यान जर विधानां वचपाक लागले आणि आपले कार्य एकला चलो रे त्या पद्धतीनच केले आणि आपण समर्थ आसा सगळे निवडणुका लढोवपाक अशे जर भाशा केली जर जाय जाल्यार ती मानवची ना. कोणी डिक्टेट करपाचो प्रश्न केला जर जाय आम्ही प्रत्येक मतदारसंघा भितर आमच्या परीन निवडणूक लढोवपाक सक्षम आसात. ते कार्यकर्त्यांचे आमचे बळ आसा, आमची ऑर्गनायझेशनल कॅपॅसिटी आसा आणि त्यानुसार जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक युतीची धोरणां मान्य ना जर जायत आणि युतीचे धर्म पाळपाचे ना जर जायत आणि अशेच तरेचे गैरसमजूत पसरपाच्या प्रसार माध्यमांतल्यान जर तांणी वर्तणूक केले जर जायत जाल्यार आमचे परीन हे निवडणूक लढोवपाक आमकां मुक्त वाट आसतली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणा किंवा तांचे लिडर म्हणा अशेच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन वाऱ्यार सगळ्यो गोष्टी घालीत आसात की आमी प्रपोजल दिल्ले आसा, आमी अलायन्स करपाक तयार आसा, आमी प्रस्ताव दिल्लो आसा. तांचो एक प्रस्ताव आमचे कडेन पावला आणि तो प्रेस कॉन्फरन्स बी घेवन जातकच आणि ताजेर आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पणजी गोवा या स्वरूपाचो प्रस्ताव हांचे कडेन दिल्ले आसा. कॉन्क्रीट अशें कांय दिलें ना पण म्हाका इतकें सांगपाचें की हे प्रस्ताव दिले नंतर ताजेर चर्चा जावपाक जाय, तांचे फुडारी येवपाक जाय, आमचे फुडारी बसपाक जाय, टॉक्स जावपाक जाय. व आमकां ती एक दिसता की एक मियर फॉर्मेलिटी लेटर धाडून ते सोयरीगत जायना तुमचे अलायन्स म्हणून आमी म्हणटात की अशी जी जाता ती फक्त डायव्हर्साच्यो नोटीसी धाडटात तेन्ना बरेपण काय आसना. हे आमचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे वायटपण काय ना पूण अशी पत्रव्यवहार कित्याक. Goa Recruitment and Employment Employees Union will now intensify their strike in every taluka, city and even towns. Union leader Ajit Singh Rane spoke to media on Tuesday. They are protesting at Azad Maidan since February 5th. This is on the backdrop of government's failure to regularize 500 contractual employees. Meanwhile, 108 ambulance workers will go on strike from Wednesday. 5 फेब्रुवारी पासून ते आजपर्यंत आणि आमचे डिमांड पास जाईपर्यंत आम्ही असे ठरवले असा की बेमुदत मॅरेथॉन लांब पल्ल्याचे असे दिवस रात्र अशा पद्धतीचे धरण्याचा कार्यक्रम आम्ही हांगासर सुरू केलेला असा. या धरण्याचा कार्यक्रम समांतर चालू असत असताना गोंयांनी आम्ही सगळ्या तालुक्यांनी वचून 40 मतदारसंघांनी आणि जे टाउन्स असा, सिटीज असा काय मेजर थंय वचून आम्ही रॅलीज काडटले. On the other side, 108 ambulance workers will go on strike from Wednesday. फाल्यां 18 तारखेक आम्ही भारतीय मजदूर संघ म्हणून ऑल गोवा जितले आमचे युनियन्स आसा त्या युनियनान अशें ठरला की गव्हर्मेंटाची जी एंटी वर्कर्स पॉलिसी आसा तेजो विरोध करपाचो आणि त्या विरोधाच्या निमित्तान एक धरणा आंदोलन आझाद मैदानाचेर सकाळी 10 सुमार सुरू करप अशें आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा. Now the government has declared that 108 emergency response services rendered by GVK Emergency Management and Research Institute as essential services under the Essential Services Maintenance Act and prohibited strike in all the units. बेसिकली आमच्याकडे त्याचे प्रॉब्लेम ना, ते सगळे स्वकास सरकारचे प्रॉब्लेम आपले धुकलूंक सरता. 108 हा प्रायव्हेट कंपनीनी आम्ही प्रायव्हेट कंपनी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट आहा. फाल्यां ते स्ट्रायकाक बसले जाल्यार नको ते कारवाई करची पडटली पळय, ऑल्टरनेट कितें तरी तयार करचे पडटले. Meanwhile, Captain Dattaram Sawant has started a token hunger strike, demanding transfer of IGP for failing to take action against his complaint of gambling at Babreshwar Temple in Kalangut. He has alleged involvement of MLA Michael Lobo in the illegalities. हांव हांगा एक दिसाच्या उपोशणाक बसलां. निषेध म्हाका हांव करता हेजो IGPचो. 9 तारखेच्यान रातचो हांव सगळ्यांक 100क फोन करता, पोलीस स्टेशनाक फोन करता, PI फोन करता, तर कोणूच म्हजो फोन उखलिना आनी कोणूच रिस्पॉन्स दिना. म्हणून हांव मागीर 9 तारखेक हांव पोलीस स्टेशनाक गेलो आनी मायकल लोबो हितून सामील आहा अशें म्हाका दिसता. कित्याक मायकल लोबो क्लब दिसता हे दिसाना, जुगार दिसाना. Shamsundar Fatte and Devendra Gaonkar for Prudent.
Ponda-bound private bus turtled at Fatoda on Tuesday afternoon. Altogether, 15 passengers were travelling. 2 passengers have sustained injuries. Driver and conductor escaped the scene while angry mob blocked the road demanding action. Local MLA Vijay Sardesai intervened. Later, he assured action against culprit driver and conductor. Vijay blamed RTO for clearing a scrap bus to ply on public route. हो आज जो एक्सिडेंट जाल्लो आहा क्लियर केस ऑफ रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग अगेन्स्ट द ड्रायव्हर हेज रन अवे. आज फुडें महाशिवरात्रीचें सालान फंक्शन चलतलें थंय जर जाल्लें जाल्यार कितले लोक मरूंक शकता. आरटीओ कडेन डिमांड केला की बसीचें फिटनेस सर्टिफिकेट सारकें ना कित्याक बसीचे टायर फ्लॅट आहात. बस कंप्लीट अनफीट बसीक फिटनेस सर्टिफिकेट खंयचे तरी आरटीओ ऑफिसरान पयशे खावन दिल्ले आहा. हाजेर हे ऑफिसराचेर एक्शन जावपा जाय आनी दुसरी जी एक्शन ड्रायव्हराचेर जातली ती अशी जावपा जाय की ताका परते ताचें लायसन्स मेळूंक जाय. दॅट दे वील गो एंड मेक अ थरो इन्क्वायरी इनटू हू गेव द फिटनेस सर्टिफिकेट एंड टेक द ऑफिसर टू टास्क. एंड आय विल ऑल्सो रेज दिस इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. Let's take a short break. Stay tuned.